पुणेची नामनेची व्हायोलीन वादक कलाकार स्वप्ना दातार हांच्या संकल्पनेंतल्यान फुडें आयिल्ली स्वर स्वप्ना ही एकत्रित व्हायोलीन वादनाची आगळी वेगळी अशी कार्यावळ सांखळी रंगली। शेनवारा राती रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाली। 20 परस चड कलाकारांनी एकठांयपणान व्हायोलीन वादन करून उपस्थितांचेर मोनेळ घातलो। राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, आदले उपसभापती नरहरी हळदणकर, तबलापटू तुळशीदास नावेलकर, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी आणि हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जाले। पळयात आगळे वेगळे कार्यावळीची ही खिणचित्रां। पहिलीपासून गोय हे एक कलाकारांची खाण आणि हाजी जाणीव महाराष्ट्रात न्ही तर अख्ख्या हिंदुस्थानाक खबर आसा की ज्यो व्हडले व्हडले क्लासिकल सिंगर्स आमच्या 100 वर्सां पयलीं सुद्दां जावं ताचे पयलीं सुद्दां ज्यो आमच्या हिंदुस्थानात गाजल्या त्यो खूबश्यो गोंयच्यान पावल्या थंय। गोंयांतल्यान वचून तांणी संगीताची सेवा केल्या